दिसाचे सुरवातेक सगळी उबी रावया, गायन गावया. एक आमच्या बापान आमकां आपयल्या, पान 1, A1 पेज 1. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कितें भशेन तिणें वाचण्याचें बलिदान भेटयता इमेल्दा फेर्नांदीस तिचे अंत्यसंव पासत आमी मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता झ्लेटन नारेकल देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी ताका फाव करूंक सगळे वायटा विघ्नांतलो राखवान सांबाळूं म्हूण मागुया. बोणेवाड वाडो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. आग्नेलो पिनेरो, मेल्बा पिनेरो, फिंटन रॉड्रिगीस, सुरेका डिसुसा, लॉरेटीन नाझारेथ, मार्कुस फेर्नांदीस, गाळी वाडो हांगासर रावतल्या कुटुंबा पासत मागता. लुईस कायतानो वेगस, अतानासियो मोन्सेरात, आयडा टॅलिस आनी आल्बेटिना आल्मेदा. आयज सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता. वयताले एलन एन ब्लेसी डिकॉस्टा, पाद्रीबाट मालिस्वामी, दुर्गावाडी जुसे ब्रिटो रिबेरो, व्हडलेंबात्री सांताना बोटेलो, जिलाले मोरोड लॉरेन्स एंड जॉयस डिसुसा, माशेदाले मोरोड बोस्त्या मोंतेरो, नोमशीन बेल्बिना पेरेरा आनी नागाळी सेबी डिकॉस्टा. सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना कितें भशेन सायबिरमांचे विणवणेन ह्या कुटुंबान शांती कुशाल काय मोग वसूं म्हूण मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्विसपर तुमची सवय आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आपल्या मोल्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेची वाट कोळायेन जिवंक आमच्याच मोदल्या कांय जाणांक देव केरीत आपोवणे दिता. पाद्री मोटवाशी वो धोर्मीक जिवीत आपणावंक देव आपोवण्याच्या वावरांक आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक केरीत जबाबदारी आसा हे मनांत दवरूंक आयच्या सेवा धर्माचो विशय घेतला तो म्हणल्यार देव आपोवणी किर्लावया, बोरव्याशांची फळां उत्पन्न करुया. आयज साद्या कालाचो 25वो आयतार आमच्या गांवच्या धर्म प्रांतान देव आपोवणेक भेटयला तेन्ना आमी सगळ्यांनी भोव करूंक कुटुंबांत आवय बापायन देव आपोवण्याच्या वावराक आनी ह्या वरवीं पवित्र सोबेक जायती देव आपोवणी मेळोवंक मागुया. तशेंच आमच्या महाद्रोम प्रांतान देव आपोवण्याचो प्रचार करचे खातीर आसा. तांचो उगडास करूंक तांचो वावर फळाबरीत जावंक मागुया. आयच्या दिसा देव आपोवण्याचो उत्सव समारंभतना बरोचभर आमी पर्यटनाचो उत्सव मनयतात. जुबली ऑफ वोकेशन्स अँड जुबली ऑफ टुरिजम
ह्या म्हयन्याचे 27वेर विश्व पर्यटनाचो दीस समरमतना आमचे मुखार दिशा दवरल्या ती म्हणल्यार पर्यटन आनी तीर बदलली, टुरिजम अँड सस्टेनेबल ट्रान्सफॉर्मेशन. आमच्या महाद्रोम प्रांतान आसलोल्या पर्यटनाच्या केंद्राचो उगडास करूंक पर्यटन उदेशी करी उदरगत आनी बरेपण सगल्यांक मेळूंक आमची मागणी पवित्र मिसाचे भेटेंतले देवाक उबारुया. मोज बहीण भावनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकला ते भाशेन आयज देव आपोवण्याचो आयतार आमी समोरपता आनी हो आयतार देव आपोवण्याचो समोरपता तेन्ना केद भाशेन देव आपोवणी उत्पन्न जावंक आमी मागता. तर आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण निर्माण करूंक देव आपोवण्या पासत मागूंक आनी आमचीं भुरगीं जेन्ना पाद्री वो माद्री जावन ही खोशी दाखयता तेन्ना तांकां आमचो सगलो पाठिंबो दिवंक, तशेंच जे सेमिनारींत आसात आपलें शिकप करतात तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच जुबली ऑफ ट्युरिजम जायते आमचे पर्यटक आमच्या गोंयांत येतात, सो तांचे वरवीं आमच्या गोंयांत बरेपण येवंक तांकां सुरक्षा फावो जावंक आमी तांचे पासत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातक्यूस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपत भितर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून कोणा उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बुगड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारेक सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Jesu Christus.
Pratuia, todos sobre o guisrão, me casquinha intenção, te vamos capturar. देव आमचे बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायले तुझ्या आज्ञा पाळून सासनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फाव कर आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेताय राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जी कोण तुमी दुर्बलांक पांय तोळा मोस्तितात आनी गांवच्या गोरिबांक नाच करूंक सोदतात ती तुमी हे आयकात. तुमी म्हणटात आमचो तांदूळ गोठो विकपाक आमास केन्ना सोडटली आनी आमच्या गोव विक्रेक घालपाक संवार केन्ना सोंपतलो. माप उणें करून आनी मोल उडोवन आनी कोटे तागडेन फोटोवन आमचे दुडू करूंक आनी दुर्बलांक विकते घेवंक जातोले आनी वाणिचे जोडूंक दिवंक आमी गरिबांक विकते घेवंक शकतले. आमी गोवचे पोल लेगून विकूंक पावतले. तर सोरेस्पो जॅकोबाच्या अभिमानान असो सोपूत घेता. तुमचे कोयचे कर्तुबाव हांव केन्नाच विसरचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार आमचो जबाब गांवांत जातलो. सर्वेस्वराची वाखाणणी करतात तो दुर्बळ्यांक वयर काडटात हे स्रोत आमी हे बरी गावया. आणि कोडी गावया. सोरेस्पराच्या सेवकानो वाखाणी करात. सोरेस्पराची नावाची स्तुती करात आतां आनी सदाकाल. सोरेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब सगळ्या राष्ट्रा वयर सोरेस्पोर मोल्बा वयर ताची मोहिमा. सोर्वेस्पोरा आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपल्या उंच सोंदेर तो चडून बसला. उंच तावन वडवो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब कालत्याक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवार बरोबर ताका जागो दिता. आपल्या पोरजेच्या कुंवारा मदें ताका बसयता. जबाब
बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या सगल्या आदीं हांव मागता तें हें, समेस मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिनवासनी स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सोंसकायेन जिवचे पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानता तसले सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच, देवा आनी मनशां मदेकूच मोदेस्तूय एकलोच, क्रिस्त जेजू. तोय मनीस ताणें सोमेस तांचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली गोशी समोर पिलो. हाची गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी 2 दूत आनी विदेशां सोरी बाळताचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमला. सोत तें उलयता, फोट सांगिना. देखून नितोळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे उदकार सगळीं उबी रावन उदकाराची गायन आमी गावुया. B9 पान 25, B9 पेज 25 आमी 100 श्लोक गावचो. Survismo तुमचे सोवे यासू, Luka pormone Jezu Chrystacie żywotman. आपल्या शिसांक जेसून अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदोम आसलो. तो ताचे गिरेस्कायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सोशी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकोतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुगदोम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदोमान आपणाच भितर म्हळें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुगदोमपण काण घेता म्हणटूच हांवें आतां कितें करचें? कोणूक म्हाका सोकोत ना, भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. बरें, म्हाका मुगदोमपणा वेलो निखडायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एकल्या रिणकाराक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितले देवो आसा? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, वेगीं बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें पोत्तीपाळ केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवितेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुगदोमाक
दोनयान वाकाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता गोळटाना उजवाडाच्या मनशां परस ओदीक तोजवितेची. तर हांव तुमकां सांगतां, भासकोळपणान सोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटोच जर भासकोळपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमच्यान खात्रेची जावंक जालें ना, तर असोल खरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पातयेतलो? आनी जें तुमचें न्हूय तातूंत जर तुमकां पातयोंक नजो जालें, तर तुमचें खाशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगां दोनयाची बरोबर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कुत्तलो, वो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा कुत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक नजो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयची दोनूय वाचपांतली शिकवण घोडे आयज आमकां मानून घेवंक थोडीशी अवघड जातली. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी आमोस हो प्रवादी हो प्रॉफिट ऑफ सोशल जस्टीस, समाजीक नितीचो प्रवादी म्हूण आमी तांकां वळखता. आमोस प्रवादी जुदा शारांतलो, ही वॉज फ्रॉम द सादर्न किंगडम, आनी देवान ताका विचून काडलो नॉर्दर्न किंगडम वो इस्रायल हांगा ताचें मुण्यारपण चलोवंक. आनी कित्याक देवान ताका त्या काळार विचून काडलो काय? प्रितीच्या भावा भयणीनो, ज्या काळार आमोस प्रवादी उपसलो त्या काळार इस्रायल वॉज अंडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. एक बरो राजा इस्रायलांत आसलो, जेरोबोआम दुसरो, आनी ताचे राजवडके खाला इस्रायलांत सगळें बरें चलतालें. सगळे दुस्मान जे आसले तांचे लागीं झगडीं करिनासले, आनी देखूनच आर्थीक वाटेन तांची वाड जाताली. दे वर इकॉनॉमिकली स्टेबल. आनी असल्या काळार कितें जालें? लोकां मदें दोन पक्ष जाले, गिरेस्त आनी गरीब. आनी हो गिरेस्त लोक गरीब लोकांक लुटून खातालो. तांची गिरेस्तकाय, तांची बाटाबेसां नाडबुदीन ती आपणाची कोत्ताली. गरीबांक ती बाजारांत फटयताली. तांच्यो तागड्यो ज्यो आसात तांणी त्यो मॅन्युपुलेट केलोल्यो आनी गरीबांक अशी ती नाडटाली. आनी असल्या वेळार, असल्या संदर्भान देव आमोस प्रवाद्याक उपसयता. आनी आमोस प्रवादी इस्रायलांत वचून अशें घडटल्या अनितीचेर आपलो आवाज वयर काडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचें वाचप तुका आनी म्हाका कशें लागता काय? आमी आमच्या जिवितान गिरेस्तकाय एकठांय करूंक भोंवता. आनी गिरेस्तकाय आसप हें वायट न्हूय, पूण कोण परी आमी गिरेस्तकाय एकठांय कोत्ता हें की अदीक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक नाडून, दुसऱ्यांक फटोवन गिरेस्तकाय एकठांय कोत्ता, असली आमच्यो वागणूक आमच्या देवाक मानोना म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां सांगूंक सोदता. आयच्या शुभ वर्तमानांत एका नाडबुदीच्या चाकरा विशीं, एका मुग्दोमा विशीं आमी एक वोपार आयकल्या. आनी जेजू ह्या नाडबुदीच्या मुग्दोमाक जेजू वाकाणिना. बोलतेंच जाल्यार कोण परी जेन्ना ताच्या दोनयाक कळ्ळें की तो आपणाक फटयता म्हणून आनी दोनी ताका सिर्विसे वयलो काडूंक सोदतालो, हो मुग्दोम आपणाक लोकां मदें एक नांव कशें सांबाळून दवरता. आपणाक सिर्विसे वेलो काडटा तेन्ना कोणें तरी आपणाक आदार दिवचो हे खातीर ही नाडबूड तो आपली वापुरता
आनीक आपल्या दोनयांक कसो तो फटयता आनी जेजू आयज ताका कित्याक वाखाणटा काय जेजू आमकांय नाडबुदीची मनशां जावंक शिकयता काय ना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आयज आमकां ही शिकोवन दिवंक सोदता ह्या संवसारान जियेतना आमचें पोट भरूंक आमचो जीव राखूंक आमचे फामिलीचो परामोस करूंक सोबा तरेचे यंत्र सोबा तरेच्यो मांडण्यो आमी येवजितात जाल्यार सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमी आमचे खातीर कसल्यो मांडण्यो आमी काडटा काय हो संदेश जेजू आयज ह्या शुभ वर्तमानान दिवंक सोदता प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज आमच्या धर्म प्रांतान आमी आपोवण्याचो दीस समारंभता देव आपोवण्यांक भेटयलोलो हो आयतार आनीक आमी जाणाव आमचे मदें सोबात तरेची आपोवणी आसत थोड्यांक देव लोकनी जिविताक आपोवणें कोत्ता थोड्यांक जीव सिंगल लायफ आपणावंक आपोवणें कोत्ता आनी थोड्या मनशांक देव आपलो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक याज्ञिकी आनी मुणयारी जिविताक आपोवणें कोत्ता प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज आपोवण्याचो दीस म्हणटूच म्हज्या आपोवण्याची जी कोता आसा ती हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां मोगाळ भाव भयणीनो सांगचें म्हणल्यार म्हजें आपोवणें म्हाकाच एक मिस्तेर कसो जायते पावटी आयज हांव चिंत्तां हें आपोवणें कशें सुरू जालें खंय सुरू जालें सोदूंक अवघड पूण म्हज्या जिवितांत हांव फाटीं गेलो जाल्यार कांय अशे अणभव आसात घोडे तातूंतल्यान म्हाका हें आपोवणें आयलें अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता हांव बेतालबाती ह्या गांवांत जल्मलो म्हज्या आवय बापायक आनी म्हज्या आवय बापायन म्हाका बऱ्या तत्वांनी बऱ्या धर्मीक गुणांनी म्हज्या आवय बापायन म्हाका वाडयलो जेन्ना हांव ल्हान आसलो म्हजी आवय बापूय म्हाका मिसाक घेवन वेतालीं आनी भुरगो म्हणटूच मिसाचेर म्हजें मन तितलें उरो नासलें पूण जेन्ना याज्ञीक उंडो आनी काल्स वयर काडटालो तें चित्र म्हाका बरें दिसतालें पळोवंक आनी त्या वेळार म्हजी नदर सदांच आल्ताराचेर उरताली आनीक अशें घडलें की हें चित्र म्हज्या मनांत तें शापून कशें आयलें आनीक ह्याच चित्रा वरवीं म्हज्या काळजांत तो एक आवंडो कसो भितर सरलो हांवूय एका दिसा असोच हो जेजूक हांव वयर काडटलो ही काल्स हांव वयर काडटलो आनीक हांगा म्हाका दिसता म्हज्या आपोवण्याची सुरवात जाली आनी जसो हांव वाडूंक लागलो मागण्याचो मोग देवाचें उतर वाचूंक म्हाका बरें दिसतालें जायतो वेळ हांव मागण्यांनूय सादतालो पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो शिकूंकूय हांव बरो आसलो पूण तेच बरोबर जायतीं मोस्तेपणाय हांव कोत्तालो आनी जायते फावटी हांवें म्हज्या इश्टांक बी विचारल्यार हांव सांगतालो तूं कोण जातलो व्हडलो जातूच हांव म्हणटालो हांव पाद्री जातलो आनी पूण जेन्ना हांव मोस्तेपणां कोत्तालो ती म्हाका म्हणटाली तूं असली मोस्तेपणां कोत्ताय असली मोस्तेपणां करून तुका कोण पाद्री कोत्तलो पाद्री जातलो जाल्यार बरो भाग्यवंत मनीस आसूंक जाय सदांच दुसऱ्यांक बरें करूंक जाय पूण आनी अशें म्हणटाली करी पूण हो मोग पाद्रीपणाक म्हज्या काळजांत वाडत रावलो आनी जेन्ना हांव 7वेक पावलो हांवें म्हज्या आवय बापायक सांगलें म्हाका सिमनारीन भितर सरोंक जाय कित्याक म्हाका कोणें तरी सांगलोलें 8वेक तावन सालिगांव सिमनारीन भितर सरोंक जाता म्हज्या आवय बापायन म्हाका केन्नाच आडावंक ना पूण तांणी म्हणलें 7वेक सावन कित्याक वेताय मातसो राव 10वी तुजी कोर उपरांत तूं सिमनारींत वच तर हांवें म्हज्या आवय बापायचें सांगण्याक होयकार दिलो आनी हांव रावलो पूण 8वेक तावन हांवें आनी कितें नवें सुरू केलें दर दिसाक मिसाक वचोंक हांवें सुरवात केली पूण मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना हांव 9वेच्या वर्गांत पावलो हो आवंडो सिमनारीन भितर सरचो म्हज्या काळजांतलो गेलो कसो आनीक कित्याक गेलो काय त्या वर्साक आमच्या गांवांत कितें तरी घडलें कांय लोकांनी आमच्या पादविगारा आड एक चीट बरयली आनीक हें सगळें घडटाना हांवें पळयलें आनीक म्हजेर हाचो प्रभाव जालो हांवें म्हाकाच म्हणलें पाद्री आड लोक उलयतात जाल्यार हांव कित्याक पाद्री जातलो अशें म्हजें नांव हांव कित्याक पिड्ड्यार करून घेतलो घोडे ह्या कारणाक लागून घोडे हें आपोवणें
म्हज्या काळजांतलें गेलें कशें ते वर्साक आनी आतां हांव एक दोतोर जातलो अशें हांवें चिंतलें पूण जेन्ना हांव 10व्या वर्गांत पावलो त्या वर्साक आमकां एका रितीराक व्हेले आनी ह्या रितीराक परत हो आवंडो म्हज्या काळजांत आयलो आनी खऱ्यांनीच हांवें निर्णय घेतलो आतां हांव सिमनारींत वेतलों वचून म्हज्या आवय बापायक हांवें सांगलें तांणी म्हाका आडावंक ना तांणी म्हाका होयकात दिलो आपलो पुरो सांगात आनी पाठिंबो तांणी म्हाका दिलो उपरांत आनीक एक आडखोड आयली जेन्ना म्हज्या पादविकाराची गेलो कित्याक सिमनारीन भितर सरोंक पादविकाराची चीट जाय हांवें पादविकाराक सांगलें फादर हांव सिमनारींत वेतां फादर म्हणलो खंयचे सिमनारींत वेता हांवें म्हणलें फादर सालिगांव सिमनारींत वेतां तो म्हणूंक लागलो तुका तो सिमनारींत वचोंक जाय यू जॉयन द जेजुइट्स तुका हांव सालिगांव सिमनारींत वचूंक कशीच म्हजी परवानगी दिवचो ना वच चिंत आनी परत ये मातशें म्हाका दूख जाली पूण तरी म्हाका फकत सालिगांव सिमनारींत वचोंक जाय आसलें परत गेलो पादविकाराक सांगलें फादर म्हाका सालिगांव सिमनारींत वचोंक जाय बरोच म्हाका तापयलो हांव पादविकार तुका सांगता म्हज्या पादविकाराचें तूं आयकोनाय अशें तो म्हणूंक लागलो पूण परत म्हाका धाडलो पूण मागीर तिसरे फावट हांव गेलो आनी बरें करून सांगलें फादर हांव वेता जाल्यार फकत सालिगांव सिमनारींत वेतलो ना जाल्यार हांव सिमनारींत वचना मागीर जेन्ना हांवें खोरायेन फादराक हें सांगलें फादरान जायतें उलयलो पूण तरी ताणें म्हाका आपली चीट दिली आनी आपली परवानगी ताणें म्हाका दिली आतां सिमनारींत आयलो तेन्ना न्हू जायतें म्हज्या मनान घेवन हांव आयलोलो सिमनारींत न्हू जायतो वेळ म्हाका शिकोंक मेवतलो जायतें बरें बरें म्हाका मेवतलें पूण पयलोच सिमनारींत हांव भितर सरलो आमच्या म्हापसा जी सिमनार आसा सेमिनरी निवास 11th and 12th थंय हांव भितर सरलो आनीक सायन्स हो विशय हांवें विचून काडलोलो सिमनारींत भितर सरतांच सिमनारीचो टायम टेबल हांवें पळयलो आनी टायम टेबलार फकत 2 वरां शिकोंक आनी हांव एक शिकपी भुरगो घरा हांव 6 ते 7 वरां शिकपाचो भुरगो आतां हांवें म्हणलें सिमनारींत 2 वरां आनी सायन्स हांव कसो शिकतलो खऱ्यांनीच एक निराशीपण कशें म्हज्या भितर पयल्याच दिसाक आयलें हांव वचोन आमचो इन्चार्ज आसलो ते फादराशी उलयलो फादर म्हणूंक लागलो भिये नाका तुजे आदीं जायते सिमनारीज ते सिमनारींत आयल्यात तांणी आपलें सायन्स ते शिकल्यात आनी बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यात तांचे लागीं घडलां तुजे लागीं घडटलें फादराच्या ह्या उतरांनी म्हाका भरवासो मेवलो आनी खऱ्यांनीच मोगाळ भाव भयणीनो चड वेळ हांव थंय शिकोनासलो पूण म्हजे मार्क्स केन्नाच देंवोंक नात सदांच म्हाका जे बरे मार्क्स मेळटाले बरे आंकडे मेळटाले ते देवान म्हाका फावो केले पूण तरी आसतना जायत्यो अवघडायो म्हाका येवंक लागल्यो पयले सुवातेर दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर जियोंक हांव केन्नाच असो दुसऱ्यांच्या घरान जियोंक ना पयलेच फावटी हांव म्हजें घर सोडून कसो आयलोलो आनी जायती अवघडाय म्हाका जावंक लागली दुसऱ्यां बरोबर जियोंक पूण तरी आसतना देवान म्हाका आपलो आदार दिलो आनी जायते फावटी अशें मनांत येतालें सिमनार सोडून वचूंक पूण तरी कितें तरी म्हजे भितर म्हाका सांगतालें वच मुखार वच आनी होच आवाज आयकून हांव मुखार वचत रावलो उपरांत 1 वर्स हांवें ओरिएंटेशन इयर केलें सालिगांव सिमनारींत उपरांत हांव राशोल सिमनारींत आयलो थंय म्हाका पयलेच फावटी लोप पडलो आनी थंय मोगाळ भाव भयणीनो परत हे डावट्स कशे म्हज्या मनांत आयले खऱ्यांनीच देव म्हाका आपयता काय जायत्यो म्हजे भितर म्हाका असोक्तायो दिश्टी पडोंक लागल्यो आनी हांवूच म्हाका म्हणटालो इतल्यो असोक्तायो म्हाका आसात कोण परी हांव याज्ञीक जातलो आनी खऱ्यांनीच एक खीण असो आयलो म्हज्या पयल्याच वर्साक फर्स्ट इयर ऑफ फिलॉसॉफी हांवें खरेंच एक निर्णय कसो घेतलो सिमनार सोडूंक पूण त्या वर्साक आमकां सिमनारीन भितर सरतांच पयलें एक रेतीर आसता त्या रेतीराक एक याज्ञीक आयलोलो एक प्रिचर आयलोलो आनीक आपोवण्या वयर ताणें हें रेतीर आमकां दिलोलें आनी ह्या रेतीरांत न्हू एक वड ताणें म्हणली तो म्हणूंक लागलो अ वोकेशन इज लायक अ टनल एंड यू सी लायट ओन्ली एट दी एंड आनीक जेन्ना ताणें ही वड ताणें म्हणली आनी आख्ख्या रेतीरांत तो आपोवण्या वयर उलयतालो जायते म्हजे भितर जे दुबाव आयलोले ते दुबाव पयस वचूंक लागले खऱ्यांनीच देव म्हाका आपयता अशें म्हाका सिद्ध जालें आनीक
म्हज्या आपोवण्यांत हांव वाडूंक लागलो. जो दुबाव आयलोलो तो दुबाव गेलो आनीक हांवें ही आपोवण्याची लांब रूत वाट चलूंक परत सुरवात केली. म्हजी फिलॉसॉफी हांवें केली, उपरांत 1 वर्स रिजन्सी केली. त्या उपरांत इल्लेशें ग्रॅज्युएशन मास्टर्स शिकूंक हांव गेलो. त्या उपरांत तेच राशोल सेमिनरीन हांवें म्हजी थियोलॉजी शिकली आनी ह्या वर्साक एप्रिलाचे 8 तारखेर म्हाका दियाक्न कसो ही मागणी म्हाका फावो जाली. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 15 वर्सां म्हजें जिवीत हांवें सेमिनारीन सारलें. काळे केंस घेवन सेमिनारीन भितर सरलोलो. भायर सरता म्हणल्यार म्हजे केंस लेगून धवे जाले. पूण ह्या वाटेर जायत्यो अवघडायो म्हज्या जिवितांत आयल्यो, जायत्यो अडचण्यो म्हज्या जिवितांत आयल्यो. हांव सेमिनारींत आसलो, केन्नाच हांवें कोणाक कांय वायट करूंक ना. पूण सेमिनारी भायर जायते मनीस अशे उपरासले जे म्हाका सेमिनारींतलो काडूंक लेगून वावुरताले आनी खऱ्यांनीच म्हाका दूख भोगताली. कित्याक हांवें कोणाकूच वायट करिनासतना अशें म्हाका भोगूंक पडटा काय. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या सगल्या अवघडायांनी देव म्हज्या सांगाताक आसलो आनी देवानूच म्हाका आपलो सांगात आनी आदार आनी आलाशिरो फावो केलो. हांव म्हणोंक सोदिना हांव सेमिनारींत आसलो, हांव आयज दियाक जाला म्हणगे हांव भाग्योंत म्हणून म्हाका अस्तोक्तायो नात म्हणून. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हांवूय तुमचे भाशेन एक मनीस आनी मनीस कसो मनीस सोयबाच्यो जायत्यो अस्तोक्तायो म्हाकाय आसत. पूण हांव म्हणटलो, हांव एक तुटलोलें आयदोण देवाच्या हातांत आनीक देवूच म्हज्या ह्या सगल्या अस्तोक्तायांतल्यान ताची कृपा तो फांकोशी कोत्ता. आनी देवाचेच कृपेक लागून मोगाळ भाव भयणीनो, आयज हांव एक दियाक्न आनीक खरेंच देवाची खुशी जाल्यार गोरे एका दिसा देव म्हाका ही याज्ञिकपणाची मागणी फावो कोत्तलो. घोडे हांवें आयज चड वेळ घेतला आसतलो, पूण म्हाका दिसलें खोलायेन म्हजें हें आपोवणें तुमकां सांगूंक. कित्याक जायते फावटी आमी चिंतता याज्ञीक जातलो जाल्यार आय हॅव टू बी परफेक्ट. म्हाका पातोक आसूंक जायना, म्हाका अस्तोक्तायो आसूंक जायना. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सदांच मनांत दवरूंक जाय, गॉड डज नॉट कॉल द क्वॉलिफायड बट ही क्वॉलिफायज द कॉल्ड. देव आमच्यो अस्तोक्तायो पळोवन आमकां आपयना, पूण आमच्या अस्तोक्तायांत लेगून देव आमचे भितर आपली कृपा ओतता आनी हे कृपे वरवीं देव आमकां आकारता आनी आमकां संस्कारता आनी आमकां पाठयता. आयज आमच्या 2 प्रांतांत हो आपोवण्याचो आयतार आमी समारंभताना आपोवण्या पासत आमी मागुया. आयज जायतीं तरणाटीं आसात, तांकां आपोवणें आसा, पूण ह्या आपोवण्याक तांचें डिरेक्शन दिवंक कोणूच ना. असल्या तरणाट्यां पासत आमी आयज मागुया. घोडे देव तांकां आपयता जाल्यार आपलें आपोवणें ओडकून घेवंक, हें देव आपोवणें तांणी स्विकारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांचे पासत मागुया. तेच बरी मागुया आमच्या 2 प्रांतांत आसलेल्या सेमिनारी पासत. आमच्या सेमिनारींत जायतो बरो वावर आमचे याज्ञीक कोत्तात, जायते सेमिनारिस्ट आपली आकांनी कोत्तात. आयज तांचे पासत आमचे खोतखोतीत मागणें आमी देवाक उबारुया. जेजू सारके आमी सगळे याज्ञीक जावंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन सगल्या पासत आमी आयज मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावाट आमी चारुया. सोतमानता देवा, सोरपोत बेदार बापा, स्वर्गार बिगीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड समावलो आंकवार मरितां सोलमलो. पोसपलो तकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाळ सोडलो, तो मेलोन ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपोत बेदार देव बापाच्या उजव्यान बसला. तुवें तांचे वियान मेल्ल्यांची मनसिबी करूं येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या कादोली पवित्र सुबे भक्ताचो एकदार पत्काचे भोगसाणी
कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आनी धार्मिकींनी सदां काळ सोम्याच्या एकवटान जिवंक आपणाक फावो जाले शेरेत देवीक आपोवणे दिसाच्या दिसा थिरावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलो वावर देवाच्या एक आपोवणे आनी सत्तान वावुरपाची जबाबदारी म्हूण वळखूंक समाजांत उदरगतीची पावलां मारूंक आनी भोव करून गोंय पर्यटनाक उद्देशी गोंयांत बरेपण निर्माण करूंक भारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापायांनी आपल्या भुरग्यांक देवाची येवजण विचून हाडून फावो ते मार्गदर्शन दिवंक आनी तांच्या शेगी जिविता उद्देशीं जायते आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकूंक याज्ञिकांनी म्हत्वाशांनी आनी धार्मिकी जिविताक वेंग मारूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांतांत देव आपोवणेचो प्रोत्साहन करतलो खात्येचो वावर डायग्नोस ऑफिस फॉर प्रमोशन ऑफ वोकेशन सुफोल जावंक आनी आमी सगळीं देव आपोवणेचे वावराक तेंको दिवंक जायती देव आपोवणी पवित्र सोबेक मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांतांत पर्यटना खातीर वावुरतल्या एक जबाबदारीचे खातें आसा सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल ट्युरिजम. हे खातें वावुरतल्या याज्ञिकांक म्हत्वाशांक आनी लोकी भाव भयण्यांक देवाची जानवाय मागतना तांचे वावरा उद्देशीं गोंय पर्यटनाक नवी दिशा मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापायन थोडीशी मागणी आमच्या फुड्यान दवरल्या जे कशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेर मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटून एक आमी गायन गावुया. सी 18 याज्ञिक उडो समोर पिता पान 30 आनी 6 सी 18 पेज 36.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पुदबेदार देव बापाक मानता दुसरें सा म्हूण मागात सर्वेस्पर आमचे बापा तुजे पोरजेची देणी प्रोत्साहन मानून घे ती बदलून जेवच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबरतान सोत मागता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेवचें नांव बीन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आमची कासांव बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतपेताना सासनाची देवा सोर काय सोदता ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखली आमा सुमेस्तांक जिवीत सासनाचें आपले मोहिमे व सो प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुरकेची देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी खरोगत आपलेच खोशेन कोस मरोन सोंसुवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्ते कियात आनी कायात की म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोची तेच परी जेवण जातोस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आपल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोणाचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनच्या पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगड्यासाक करात बावट्टाचो गोट परगटुया बाबा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडान सर्वोच्च कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकां ती सभा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुणा रोगो शेवतोले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिवा आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आतारी गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुद्दां मेले ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयणाची इश्मित्रांची काकूट कर तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोळसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती पाग्यो जुजे तिचो पोती पाग्यो धर्म दोता पाग्यो जुजे वास सामंगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगताक तुजी मोहीम मागावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता पुरबी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय
पवित्र आत्म्याचे कोणान सोर पोदबेदार बापा सोरबोंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें सुकलें प्रार्थोन ह्या वेळार दीर घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो क्रॉस संक्रांती आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बस आनी आमकां काडणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार तुया करून जिवितां सोबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताचे आनी आमी बरोबरशें रेखता तर आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जिस क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पयस सुबेच्या भावाटाचेर तिश्कार म्हणजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सुका एकवटान सांबाळ तो जी येता राजपोत चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सौम्य आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककृत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककृत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच भितर म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया तुझे भायर म्हज्या देवा D41 पेज 70 D41 पान 70 तुझे भायर म्हज्या देवा शांतीला म्हज्या आत्म्या तुझे भायर म्हज्या
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असोकत्याक लागून पोतून पोतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो पोळ आमच्या जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो पळय. तुज्या पुता जेवचे नांव बीन Amen. बसूया. मोगाळ बाबा बिरानो, आमचे मदें 2 सिमनारिस्ट आसात. हांगासर ऑल्टर सर्वना बरोबर आसा तो नील वाज आनी म्हजे बरोबर कापेलान गेल्लो मॅकेन्झी मस्ट्रेनियस. म्हापशा सेंट झेवियर्स कॉलेजीन ते शिकतात. एकलो नील 2nd year BSc, दुसरो 3rd year BCom करता आनी पाद्री जावंक आपणाची आखाडणी करतात सेमिनरी निवास हांगासर दुलेरांत. तुमच्या नांवान तांकां येवकार दिता आनी तांकां आमी बरें मागता. त्याच बरोबर तांचे पासत मागुया आपोवणें तांच्यांनी थी रावन बरें याद निकतें जावं. त्याच बरोबर आमचे गांवचे सालिगांव आनी दुलेर 2 जाण आसात सगळे मेळून. आनी मागीर दुसरे जे स्वतांचे आसात ते बरें यादनीक जावं तांचे पासत मागुया आनी आमच्या कुटुंबांनी आपोवणी येवंक आमी मागुया. थोडी वस्तू आमी मनान दवरच्यो. ही आमची म्हणटा आमी सँक्च्युरी न्हू. हांगासर फकत ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स म्हणटा तेन्ना पादिगार, पातकूर, डिकन हेच आसतले. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर सगळे हे सायडीन. एन ऑल्टर सर्वर्स जे वेदीची सेवा करतात ते दुसऱ्यांनी बेश्टेची स्वात ऑक्युपाय करची न्हू. मागणें करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय म्हण बेश्टे वचून बसचें न्हय. हांगासर बसून मागणें करूंक जाता. सारकोच तो तुमकां जेजू लागीं जाय आमचो प्रेयर रूम आसा. तोच प्रेयर रूमान वचून जाय तितलो वेळ ओगेपणान मागणें करून सारूंक जाता. म्हणटच आय वुडंट लायक टू सी एनीबडी हियर. गरज तेन्ना गद्दी आसा तेन्ना आमी आपयतले जायना तेन्ना. पूण ना जाल्यार ही स्वात ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स एंड ऑल्टर सर्वर्स दुसऱ्यांनी हांगासर येवचें न्हय. आनी एक पाट सांगलोलें थोड्यांक सोजमना मागीर आपणाचेच कोत्तात. तशें करचें न्हय. ही दुसरी वस्त जाली. आनी तुमी पळयल्यात हो व्हडलो हाडलेलो आसा कॉर्पोरल आमी हाका म्हणटा. कॉर्पोरल आमी वापरता कॉन्सेक्रेटेड होस्ट म्हणजे जेजूची कूड रगत हाचेर दवरूंक. जायते फावटी आमची जायतीं आयदनां आसतात कुमन्या वाडपाचें आमी हांगासर दवरता आनी घालता. फावो तो मान दिवचे पासत ही वस्तू दवरलेली आसात. म्हणटच सद्दां मिसाक हांगासर तो आसतलो. आनीक 2 भयणी आमच्यो गांवच्यो त्योय तयार करतात. ही आमी करून हाडला. तांकां जोकूय दिला. तुमकांय करूंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी करूंक जाता. मोदें खुरीस आसूंक जाय आनी रेंदूय आसपाक जाय. म्हणटच टेबल ऑफ द ब्रेड हे आमचें. म्हणटच आतां बूक पासून आसा तो आसूंक फावना. तो लॅक्शनरी मिसा पयलीं सारको आल्तार बेर आसपाक जाय एमटी. फकत आतां ब्रेकींग ऑफ द आमी वर्ड म्हणटा हांगासर करपाचें टेबल ऑफ द वर्ड हे देवाचें उतर पाद्री केन्नाय थंयसर वाचतात. त्या वक्तार ओके आमी लॅक्शनरी हाडली जाल्यार वाचपाक ग्रंथ मागीर तो दवरूंक जाय. आनी ऑफिसाच्या टायमार मिसाल आसूंक जाय. मिसाल जालो म्हणटच कुमन्या जालो म्हणटच पोत्तून सारको बेर आसूंक जाय. म्हणजे कांयच ताचेर ना. मातशी थोडी वस्तू मनान दवरची आनी प्लेट पासून धुता तेन्ना एकाचे वयर एक दवरची न्हय. पार्टिकुलर लागलेले आसतात ते पोनाक उरतात. सगळीं बरे भाशेन इस्कुटावून पयस पयस आसून पूण मानान आमी कुमन्याव दितल्यांनी तशेंच कुमन्याव घेतल्यांनी हो मानान कुमन्याव घेवचो आनी दिवची गरज आसा. हॅपी संडे. आयच्या मिसाची मांडावळ केली आमच्या तरणाट्यांनी. तांकां आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 87,266 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 13,800. नोव्यानांनी आमचे फीस जालां हांव लेडी ऑफ नेटिविटी सायबीणमायची आमी परब समोर बोलवली. सगळो दिसपेस काडून पयशे उरल्यात 87,266. आमी ते सगळे फाब्रिकाक घातल्यात आनी ते पयशे आमच्या वावरा पासत आमी वापरतले. तशेंच आमचो तियात्र जाल्लो आनी तियात्राक तुमी जायत्यांनी आमकां आदार दिल्लो आसा. तुमच्या आदारा पासत आनी सहकारा पासत तुमकां सगळ्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमकां इन्कम आयलो 1,41,700. एक्सपेंडिचर जाला 76,100 रुपीज आनी प्रॉफीट उरला हातींत उरल्यात बॅलन्स 65,000.
हे सगळे 65,000 आमी फाब्रिकात घातलेले आसात आनी आमच्या वावरा पासत ते आमी वापरतले. SSVP कलेक्शन जालां 26,520 रुपीज. सगल्यांक तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं. आयज पॅरिशू जमात सकाळी 9 वाजता आतां मिस जाले म्हणटोच सप्टेंबराचे 24 वेर बुधवारा दीस 10 बुधवारांतलो 5वो बुधवार ते सांजेर 5:30 वाजता उपरांत मिसाचें बलिदान मांडावळ करून केरांत पियाले मोरोड. ब्रेस्तारा दीस सप्टेंबराचे 25 तारखेर बागयोंत मिंगेल आमच्या आस्काऱ्याच्या परबेक आत्मीक तयारी सुरू करतात. त्या दिसा आमचो भोजवणेचो दीस एडोरेशन डे आनी मोजबीन मानू हो दीस आमकां गरजेचो जावन आसा. वाड्याची म्हायती पोळसोरा घातलेली आसा. सांजेर 5:45 वाजता माडेचेर आशिर्वाद आनी उपरांत मीस जातलें. सो वाड्यांनी तुमी येवचें आनी जेजू सांगता खूब वेळ तुमी सादचो. शुक्रारा दीस सप्टेंबराचे 26 वेर बागयोंत मिंगेल नोवेना आमच्या बागेर मिंगेलाची नोवेना सुरू जातात. तेस मीस शेर्मा आनी साब सांजे 5:30 वाजता वाड्याची मांडावळ पोरजोळाचेर आमी घातलेली आसा. म्हाज्या बहीण मानू नोवेनाच्या दिसांनी मागतलो तुमी येवचें आनी की आत्मीक तयारी आमी करुया आनी परबेक आमी तयार जावया. सोनवारा दीस सप्टेंबराचे 27 वेर सांजेर इंग्लीश भाशेन मीस ना. इंग्लीश भाशेन मीस आयतारा दीस सप्टेंबराचे 28 वेर सकाळी 9:15 वाजता जातले. फुडल्या आयताराक सप्टेंबराचे 28 वेर सांजे 4:30 वाजता पयलो कम्युनियन घेवंक सोदलेल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसा. ही जमात इगोर्जीन जातली. फुडल्या आयतारा भुरग्यांक दोतोन सांजे 4:30 वाजता आनी उपरांत नोवेनाचे मीस. लोक जावंक सोदतात तांकां मॅरेज इन्स्ट्रक्शन सुरू जातात. उत्तुंबराचे 7 ते उत्तुंबराचे 12 पर्यंत सांजे 6 ते 7 वाजता. जे कोण भायल्या देशांत आसात येवंक घडोना जाल्यार ताणें पादवीगाराक येवन मागचें. तांची आवय बापूय आसतली तुमी पादवीगाराक गोमयात. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक नागाळी कुयेने 6:30 वाजता. सिनियर सिटीजन 8 वाजता. कॅटेकिस्ट 9:15 वाजता आनी सांजेर नोवेनाचे मीस 5:30 वाजता. Comunidad de Taliga हांचो अनाउन्समेंट आसा. It is hereby announced that the election of the President of St. Michael's Feast for the year 2026 will be held on 28th September 2025 at 10:30 AM at the meeting place of Comunidad of Taliga at Casa de Po Hall. तुमी जमातीक कोणाक लागू जाता ताणें जमातीक हाजीर जावचें. म्हज्या बहीण मानू वर्साचे वर्साक हांव आनीक फादर मायरन उत्तुंबराच्या म्हयन्याक तेसाचे बुकलेट काडटा. आनीक उत्तुंबराचो म्हयनो तेसाचो म्हयनो जावन आसा. आनीक कितें भाशेन जावं कुटुंबान जावं समुदायान आनीक वाड्यांनी ओकुर्सा लागीं जायतीं बाबा भयण एकठांय जावन हे तेसाचें मागणें करतात. 31 डेज आसात आनी 31 डेजाक म्हज्या बहीण मानू एक मागण्याची रीत आमी बरयल्ली आसा. देवाचें उतर आसा आनीक एक इंतेसांव आसा. एक इंतेसांव पासत आमच्यान मागूंक जाता. ताचें मोल 30 रुपया. चड दवरूंक नात कित्याक आमकां जाय हो बुकलेट सगल्या घराब्यांनी पावूंक हे मागणी करूंक देवाचो आदार आनी देवाचे कृपेन वाडूंक. ते आतां भायर तुमकां विक्रेक मेवतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवचो. उबी रावया. आयज म्हजी बहीण मानू डिकनान जायतें सांगलां न्हू. जायते कोस्ट आनी जायत्यो आडकळ्यो म्हजें आसा सांगपाचें पूण सांगूना टायम जाता. ओके पूण कित्याक सांगतात एकूच सांगतात कित्याक सांगतात. सो नॉट जर्नी आमची आसा ती जायते वयर सकयल जाता आनी सगल्यांच्या जिवितांत आमच्याय जिवितांत जाता तुमच्याय जिवितांत जाता. सो तरणाट्यांक हें आपोवणें जेन्ना स्विकारता तेन्ना देव सगळे आमी हांव मस्ती आसलो आनी म्हाका जर थोडीं आमची तरणाटीं आसा ती पयलीं म्हणटात आवय तूं पाद्री जाला रे म्हणटात. तूं पाद्री जाला. देव जेन्ना आपयता न्हू तो जाणा कोणाक कितें करूंक जाय कशे तरेन आकारूंक जाय आनी जिवितांत नवसरणी हाडूंक जाय ती. चोर मागुया हांव आपोवण्या पासत आनी केद भाशेन पादविगाराक तुमचे गांवांत जेन्ना यादनीक येतात खंयच्याच यादनिकांचो राग घेवन रावं नाकात. पयस सकयल जाता खंयच्याच यादनिकांचो राग घेवन रावं नाकात. यादनिकां पासत मागात. चुकता तेन्ना ओगे रावपाचें ना. देर आर वेज आसात. हें बरे भाशेन सांगूंक जाता भासाभास करूंक जाता आनी प्रस्न सुटावो करूंक जाता. फाटल्यान केन्नाच उलयनाकात. आपल्याचो अनुभव फादरान सांगला डिकनान सांगला कित्याक एफेक्ट्स आवर चिल्ड्रन आमच्या भुरग्यांचेर प्रभाव जाता. आमचें मागीर कितें आसा तुका दिसता यो खंयच्या वेळार मेळ उलय ते फादरा लागीं आनी तो तरी तुका
आयकून घेतलो तुका दिसता आयकून घेना माग ताचे पासून कित्याक मागण्यात तितलें बळ आसा खंयच्याय मनशाच्या जिवितांत नुसोन येवंक जाता बरेपण येवंक जाता तर तुमचो सहकार तुमचो मोग तुमी आमचे सोबेन दाखयतात देखून तुमकां सगल्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक मागता सर्विसपूर तुमची सोबी आसूं सुरपूत विद्यार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. F22 तुजो दोर्म पोरगोटणार कोर पान 9 आनी 6 F22 पेज 96.